नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रश्न लवादा कडेन आसून पासून म्हादयचें उदक आपल्या वटेन व्हरपाचें काम कर्नाटक पुराय करपाच्या वाटेर. उदक व्हरून मलप्रभेक जोडपा खातीर बांदलें भुयारी कॅनाल. कर्नाटकाची दादागिरी चालूच. म्हज्या लग्नाक पासून रजा दिली ना. मरचे पयलीं लग्न जावपा आशिल्ल्या चलये कडेन मागता माफी. चंद्रू गांवसान उक्तायल्ल्यो आपल्या मरणा पयलींच्या जबानीत भावना. वर्स जालें तरी अजून पुलिसांनी घाल्लें ना आरोपपत्र. गोंयभरच्या कॉलेजींनी मनयलो फ्रेंडशीप डे. इश्टागतीचो उत्सव तरणाट्यांनी केलो एन्जॉय. फ्रेंडशीप बँड बांदून इश्टागत केली आनी घटमूट. घरफोडी करपी 2 खाप्या चोऱ्यांक केली फोंडे पुलिसांनी अटक. 2 लाखांचो म्हालवच केलो जप्त. माउंट एव्हरेस्टा येदे टार्गेट दवरात. खूप वयर वचात. जिणेत दरकडे पासियेस काडपाची तयारी दवरात. भारताचो आदलो टेस्ट कॅप्टन राहुल द्राविडान दिलो तरणाट्यांक सल्लो. आता खबर विस्तारान. प्रश्न लवादा कडेन आसून पासून कर्नाटकान म्हादयचें उदक आपल्या वटेन व्हरपाचो प्रकल्प जवळ जवळ पुराय केला. प्रुडंटान आपली टीम धाडून जेन्ना पळोवणी केली तेन्ना ही गजाल उक्ताडार आयली. इतलेंच न्हय तर म्हादयतलें उदक व्हरून मलप्रभेक जोडपा खातीर खासा भुयारी कॅनाल बांदपाचें काम पासून कर्नाटकान 2 म्हयने पयलीं सुरू केलां. गोंय सरकाराक मात अजून मेरेन कर्नाटक सरकाराचें एकूय काम हाडप शक्य जाल्लें ना. ही 2 वर्सां पयलींची विज्युअल्स. 2010 वर्सा प्रुडंटाची टीम कणकुंबी गेल्ली तेन्ना अशें चित्र आशिल्लें. 2012 वर्सा जेन्ना आमी परत गेले तेन्ना दिसलें तें चित्र हें. हो कॅनल कितलोसोच व्हड जाला. 2010 सालांत जे कॉन्क्रिटाचें काम चलिल्लें तें आतां पुराय जालां. फाटले 2 वर्सां भितर कर्नाटक सरकारान इतल्या व्हडा प्रमाणात काम पुराय केलां. गोंय आनी कर्नाटका मदलो हो वाद लवादा कडेन आसून पासून कर्नाटकान काम बंद केल्लें ना. पावसाक लागून फाटले 2 म्हयने काम बंद आसा. पूण ऑक्टोबरांत परत काम सुरू जातलें. सध्या बंद आशिल्लीं मशिनां आनी ट्रक तुमी पळोवपाक शकतात. कळसा न्हंयेचें उदक मलप्रभेत व्हरपाचें काम बेळगांवच्या ह्याच कणकुंबी गांवांत चलता. कळसा ही म्हादयची उपन्हंय. हीच म्हादय गोंयांत पावतकच मांडवी जाता. फुडल्या 4-5 वर्सां भितर हे सगळें काम पुराय जातलें अशें थंयचे लोक सांगतात. परवा ते आपले काल कृष्णाजीराव इथं इंजिनियर आले होते ना, त्यांनी पण सांगितलं अजून 4 वर्ष पाहिजे आहेत म्हणून. आता हे टार्पोलिन धापलां ते पळयात. लोक सांगतात ते प्रमाण उदक मलप्रभेत व्हरपा खातीर कर्नाटक सरकार भुयारी कॅनल बांदता. ते काम तांणी धापून दवरलां. हे अंडरग्राऊंडचं काम समोर मंदिरासमोरच चालू आहे. ते अजून पूर्ण झालेलं नाही आहे. ते 150 मीटरचं काम बाकी आहे. हे काम जास्त झालं नाही, थोडंसं झालेलं आहे. आणि हे प्लॅस्टिक घालून याच्यात 4 बॉक्स आत गेलेले आहेत. म्हणजे अंडरग्राऊंड झालेलं आहे. अंडरग्राऊंड अजून झालं नाही, अजून पुढं जास्त काम आहे. आणि थोडं 4 बॉक्स राहते, बाकी तसं परत तसं आहे. गोंय सरकार म्हणटा की आमी म्हादयचें उदक डायवर्ट करूंक दिवचे ना. गरज पडल्यार ग्रीन ट्रायब्युनला कडेन वयतले. पूण कर्नाटक सरकारान जितकें हांगासर काम केलां तें पळयल्यार गोंय सरकाराक कडक भुमिका घेवची पडटली अशें दिसता. ओमकार फळारी आनी राकेश कांदोळकर, कणकुंबीच्यान. चंद्रू गांवसाक आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ले क्रायम ब्रांचीच्या अधिकाऱ्यांनी ताका लग्ना खातीर बसून रजा न्हयकारिल्ली हें चंद्रूच्या जबानेंतल्यान मुखार आयलां. आपूण लग्न जावपा आशिल्ल्या चलयेची आपूण माफी मागता अशा शब्दांत चंद्रून मरचे पयलीं आपल्यो भावना व्यक्त केल्ल्यो. चंद्रूक गाळयो मारून ताका धमकावन ताचो छळ करपी पुलीस निरीक्षक प्रवीण कुमार वस्त सध्या निलंबीत आसलो तरीकूय अजून हे केशीत आरोपपत्र घाल्लें ना. पुलिसूच जेन्ना गुन्यांवकार आसतात तेन्ना तपास कसो जाता हाचें हें उदाहरण. चंद्रूचे घरचे अजूनय न्यायाची वाट पळयतात. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. तारीख 26 जून 2011. वेळ सकाळची 10:40 वीक घेतिल्ल्या चंद्रू गावसाची जबानी घेवपाक
खासा न्यायदंडाधिकारी मारिया मास्करेनस कांपाल क्लिनिकात पावली. चंद्रून ताची मरणा पयलींची जबानी दिली. ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या छळाची काणी ताणें सांगली. चंद्रूक गाळयो मारताले. एकाच टायमार 2 कडे हजर जावपाचे आदेश दिताले. पावंक ना जाल्यार ताच्या डायरेचेर नेगेटिव्ह रिमार्क मारून त्रासान उडोवपाच्यो धमक्यो दिताले. इतलेच न्हय तर ताचें लग्न थारलें तेन्ना लग्ना खातीर ताका रजा दिवपाचें मनीसपण पसून हे अधिकाऱ्यांनी दाखयलें ना. चंद्रूच्या जबानींतल्यान भायर सरिल्ले हे जळजळीत वास्तव. हांव आनीक जगत सो दिसना, मात वीक घेतिल्ल्यान हांव लग्न जावपाचो आशिल्लो त्या चलयेचेर हांवें अन्याय केला हाची जाणीव म्हाका आसा. जुलयांत थारिल्ल्या म्हज्या लग्नाक पासून तांणी म्हाका रजा दिवंक ना. चंद्रू गावसाचो भाव सांगता ते प्रमाण चंद्रू ताका पुलीस अधिकारी वस्ताच्या छळाविशीं सांगतालो. तो म्हणटा अधिकाऱ्याक निलंबित केले ते बरें आसा, पूण हो न्याय न्हय. ताच्या भावाचो जीव घेवपी अधिकाऱ्यांक फकत निलंबन ही ख्यास्त न्हय. मृत्यूच्या पयलीं म्हणजे ताणें सुसायड करच्या पयलीं तुमकां अशें कितें सांगलेलें की आपल्याक छळ करता पळय तशें कितें? हय, हॅरेसमेंट जालो अशें म्हणून सांगलें. हॅरेसमेंट व्हडल्या ऑफिसरांची. आनी एक नांव सांगलें प्रवीण कुमार वस्त म्हणून एकट्याचें. नेमकें हॅरेसमेंट म्हणजे हेतून म्हाका फोन केलो तेणी हें घेतलें तेन्ना. फोन केलो उपरांत हांव गेलो मॅडिकलान. म्हाका पणजे कांपाल क्लिनिकान थंय गेलो. तेणी म्हाका हें सांगलें प्रवीण कुमार वस्त ताचें नांव. अशें हॅरेसमेंट, गाडी चलता, परत लिवेक लागून त्रास करता. तेजें लग्न आसलें, लग्ना खातीर ताका लीव जाय आनी ती लीव ताका 2 दीस पयलींच हें करपाक जाय म्हणून तेणी तें इतलें सांगलें हॅरेसमेंट. पुलिशेन योग्य तरेन हाताळ्ळी अशें दिसता तुमकां? आमकां दिसता की केस अजून ओपन करूंकच नासली तेंच्यांनी. तुमकां न्याय मेळ्ळो असो दिसता? ना, आमकां न्याय मेळ्ळो असो दिसना म्हाका. आनी कोण आहात जाल्यार तांकां हें करपाचें. आता चंद्रू गावस आत्महत्या प्रकरणाची परत चौकशी करपाक सरकार तयार जाला. हे चौकशींतल्यान कोण कोण अधिकारी घरा वतात ते कळटले. नादोडेच्यान खबराकार उदय परब वांगडा पणजेच्यान खबराकार प्रतीक परब, प्रुडंट मिडिया खातीर. फ्रेंड म्हणल्यार फ्रेंड, जिवा भावाचो. आपली सगळी सिक्रेटाक खबर आशिल्लो. आनी हे नातें सेलिब्रेट करपाचो दीस म्हणल्यार फ्रेंडशीप डे. गोंयभरच्या कॉलेजींनी शेनवारा हो दीस मनयलो. ऑगस्टाचो पयलो आयतार फ्रेंडशीप डे म्हणून मनयतात. मात आयतारा सुटी जाल्ल्यान कॉलेजी शेनवारा आपल्या इश्टांक फ्रेंडशीप बँड बांदून आपली इश्टागत घटमूट करतात. Any special moment you remember on Friendship Day? Something special? I remember this one biggest moment of my life, I can say. I went to Delhi last year as I was studying in Delhi. So one of my old friends, she called me and she didn't tell me anything. She just told me to come and meet her somewhere. When I reached that place, I saw everything was decorated. There were cakes, there were candles, and a big, huge card. And everybody had written something about me, all my friends, and I saw them, you know. That was a surprise party they had planned for me, and I felt really special. Anything you want to wish our Prudent Media viewers on Friendship Day? I would like to wish all the viewers a very happy Friendship Day. Wish all your friends have fun, have a blast on this day, and please do not fight with your friends because they are precious gems in your life. I guess the whole thing is make some time for your friends. Be friends forever. Yeah. At least this Sunday, try to take some time out of your schedule and spend some time with your friends. And I guess the whole point is valuing your friends. And being with them forever. No matter how much you fight, whatever, just go back, make friends. I smell. दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.